हांगा आयिल्ले आसा। हे दिसाक रेंजीचो प्रॉब्लेम सगळे कडेन जाता। आमी पळयल्लें आसा की वाड्या भाटी नेत्रावळी हांगा खूब प्रॉब्लेम जाता। स्कुलाची भुरगे आसा तांकां शिकपाक रेंजी खातीर दोंगरार वचपाक पडटा आनी खूब बिकट परिस्थिती आसा। तेजे खातीर आमी आयज हांगासर येयल्ली जीएमाक मेळ्ळी। तेंच्यांनी सांगलां की तेंची परिस्थिती खूब बिकट आसा, स्टाफ कमी आसा, तेंचे कडेन मटेरियलाची शॉर्टेज आसा। तरी सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां की खंयच्याय दुसरी कंपनीक एप्रोच करून आमी तेंकां तेंची पॉलिसी आसा की ते शेअरिंग करपाक शकतात। तेणें आज सांगलें आसा त्या प्रमाणे आमी आतां दुसऱ्याय कंपनीक एप्रोच जातली। पूण तो पर्यंत आमी सांगलें तेंकां की ह्या टावरांचेर कितें तरी तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय। तेणें आश्वासन दिल्लें आसा की बेगींतल्या बेगीन जाता तितले बेगीन आमी ते टावर सारके करपाक प्रयत्न करतले अशें आमकां तेणें आतां आश्वासन दिल्लें आसा। भाटी वाडे नेत्रावळी तशेंच कांय भाग केपें मतदारसंघाचे कांय भाग हांगा रेंजी खातीर खूब प्रॉब्लेम जाता आनी हो प्रॉब्लेम जावचो न्ही। आतां स्कूल स्टार्ट जाल्लें आसा आनी लोकांक कोविडाक लागून लोकांक सांगतात की घरा कडल्यान काम करपाक जाय। ह्या परिस्थितीक ऑनलायन स्कूल आनी काम करप हें कितली भयानक आसा हें आमकां खबर आसा। वाडे भाटी नेत्रावळी हांगा जेन्ना रेंज ना तेन्ना कांयच करपाक शकनात। त्या खातीर आमी आतां तांकां मेळ्ळे आसात। आमी ही जी सत्य परिस्थिती आसा टावराची ती आमी आतां तांकां दाखयल्ली आसा। अशें धरतात की एक विका भितर ही जी टावर आसा ते सुरळीत जातले। एक विका भितर जर जालें ना जाल्यार आमी परत हांगसर फॉलोअप घेतले।